हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चॅनल. तुमचं ओळी कशी आहे? आज समजता तुमचं ओळी बरी आहे म्हणून आणि आम्ही आहे बरी. आणि व्लॉग न्हू आत्ता स्टार्ट करता. मातशें लेट जाला. दादा येयली मोठे मोठे आसता कामां कितें गेलें वयतलें. बट कितें जालें हांव हळू स्टार्ट करपा आसतलें व्लॉग. मागीर म्हगे डिसायड आसना हांव म्हगे कामां कितें तें. सो तेका लागून कितें जालें लायक अशें करून म्हगे फ्रेंडाली ग्रॅनी आतां एक्सपायर्ड जाली. सो म्हाका सकाळीं न्यूज मेळ्ळा तेका लागून. मागीर आतां मॅनेजर ऑर्डर फोन केला म्हाका मातशें लेट हें करपा मेळटलें काय म्हूण. सो शिफ्ट चेंज एडजस्टमेंट करपा मेळटा मागीर तें म्हणपा ओके. सो तूं मागीर यो सुसेगाद आनी मागीर लेट वच म्हूण लायक हें तुगे सारकी 6 hours ड्युटी कर. मागीर ओके म्हळें. सो आतां स्टार्ट करतलें म्हळें व्लॉग्स आनी तेका आतां स्टार्ट केला हांवें. आनी बड्डेया दिसत म्हाका आय थिंक कित्या आयची कितें 25th म्हाका खबर ना सारकें खबर ना, कन्फर्म खबर ना बड्डेया कितें. बट बड्डेया दिसत म्हाका. बड्डे तर या न्हू डेको हांव तुमकां दाखयतलें आयज कोताय जाल्यार आमी. नाजाल्यार केदो आहा ती म्हाका खबर ना. बट चोया आतां सद्या आतां वयता तेंगे थिंगा म्हज्या फ्रेंडा थिंगा आनी मागीर कामां वयतलें कितें करून जाता ते भाशेन. आनी तुमकां दाखयता आमगे आयचो दीस कितें करून वयता. बट तेंगे थिंगा हांव कांय शूट करपा ना. तें बी पयलें सांगोता म्हाका तशें करून बरें दिसना. सो आतां वयता तेंगे थिंगा आनी मागीर मेळटा तुमकां कामां वयता तेदोना. ओके. सो मागीर मेळया. आतां येयला पावला हिंगा कामाचेर आनी 12:30 जाले. सो बेग बेगीन म्हगे युनिफॉर्म करता न्हेसोता. रेडी जालें ना तशी येयलोलें. सो बरा कसो आनी आतां बेग बेग रेडी जाता. तुमकां मागीर मेळटा ओके. कस्टमर चड आहा अशें सकयल जालें रेडी आनी आतां वयता सकयल कित्याक कस्टमर चड आहाय. सो तुमकां डायरेक्ट मागीर मेळटा ओके. फ्री जालें म्हणटकूच आतां मेळटा तुमकां. आनी आतां येयला जेवपा. टायम जाला 2:30 जायन गेलें. सो आनी आतां जेयता आनी वयता सकयल. ते ती बड्डेया डेकोरेशन करता. सो तेका लागून बड्डेया म्हाका तरी डेको फोटो काडपा मेळ्ळे विडियो काडपा मेळ्ळे हांव काडटलें ओके. सो तेका लागून 2 हांवें दिसत म्हाकाय बी सारकी खबर ना. बट चोया म्हाका तरी काडपा मेळ्ळें न्हू जाल्यार हांव काडटलें ओके. सो तुमकां हांव जेयता आनी दाखयता कितें हाडलें तें. हांवें चड अशें कांय हाडना. सो आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. शीत सुंगटां कडी आनी सुंगटां फ्राय हाडलें ओके. तुमकां जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. गेलें जेवन बी आतां वयता सकयल ओके. 3 जायन गेलीं. सो तुमकां मागीर मेळटा फ्री जालें. अगो आनी ब्रेड हूंय गेल गो वा. हांवें दोळ्यां कितें पळय मामा म्हजो आंग तापोलें. हांवें म्यूट करपा ना आतां राव. आतां मेळटा तुमकां आनी आतां टायम जाला 8 जावपा जालीं ऑलमोस्ट. 2 बड्डे पार्टी आसलोल्यो. म्हाकाय बी खबर ना कित्याक हांवें लिस्ट चोवूं ना. सदां चॅक करतालें आयज करूं ना काल बी. आनी आतां वयता घरा. काबार जाली बड्डे एक काबार जाली आनी एक आतां केक कटींग जाल्या. सो तेंगे टायम म्हणटो जालो. सो तांकां तूं अलावड ना भितर येवपा ओके. आनी आतां वयता हांवें कितें काडटा पावडर काडप भायर. आनी आतां वयता घरा आनी घार मेळटा तुमकां ओके. सो मागीर मेळटा. फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग. आतां मेळटा तुमकां आनी राती हांवें कांयच विडियो शूट केलें ना कित्याक हांव टायर्ड जालें. घरा पावत मागीर समथींग 9:15 कितें पावलां. मागीर फ्रेश जालें न्हावलें सोमतें न्हिदोलें. सो आयज संडे आज म्हाका मिसा वचपाचें. हो विडियो हांव कंटिन्यू करता ओके. सो आतां बेग बेग न्हेसोता कित्याक 7 जावपा येयलीं 7:30 मिस न्हेसोता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके.
मेट तुमकां आनी हळू हांवें शूट घेवून ना मिसा वयता रेडी जालें ना कित्याक म्हाका लेट जालो सो ताका लागून बेगीन येसोन सोमतें गेलें आनी पाय येयलो ना पाय मिसा कित्याक शेपाय शेमालो दीस न्हू आनी आमी कितें बाय आहा चोय मायसी तें दोतनी वयता सो तेणें तेगे नांव बरयलोलें शेपाय शेमायलें एक्चुली मायंगलें बी बरयलोलें बट मायक हांवें धाडना कित्याक ती बायकाची मागीर प्रॉब्लम जाता वळ बी जाल्या मागीर ताका लागून आनी आतां ती न्हिदोना आनी आतां च्या पिता येता आनी भायर चाळवली ओके सो ती बी आतां आनी च्या मुट्टें करून दवरल्या आनी च्या पिवपाचें आनी कामां वचपाचें सो चोया आमी आयचो दीस कितको वयता दाखयता तुमकां आनी सो आतां वयता च्या पिवपा आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके पातळ भाजी हाडली चणयाची आनी पुरयो आनी चोय दुदाच्या हेच आतां मेळटा तुमकां आनी आतां हांव जालें रेडी ओके आनी टायम 9:45 जावपा येयली आज म्हाका लेट जालो आनी सो आतां भायर सोदता बेगीन आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा ओके थिंग वचून पावलें आतां चावी हाडपा वयता मॅनेजरान फोन केलो म्हाका चावी घेवन यो म्हणून ओके सो ते काटान मागीर मेळटा तुमकां मेळटा तुमकां आनी जालें म्हगे टायम च्या जालें हांवें उंच गेल ना कित्याक हांवें सरवलें हांवें ब्लॉग शूट केलो म्हणून सो ताका लागून आनी आतां वयता घरा आनी चोयता बाये बरें एक पासय मारपा जाय ताजे बरें वयता तागे बड्डेयान येवपा न्हू 28 तारीख सो पळया कितें जातें आनी आतां वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आनी कोण म्हाका कमेंट घायलो न्हू बबल गमा व्हिडिओ दी म्हणून
सो हांवें तो अर्दो पार्ट शूट केला आज कित्याक आज कस्टमर मागीर येयत रावली सो ताका लागून हांवें फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट केला तेतून डबल गमाचो सो असो मातशें चॅक कोराय ओके म्हाका टायम मेळटा पेशा हांव घालतलें शूट कोत्तोलें ओके सो मागीर मेळटा तुमकां आतां पावलां घरा आनी आतां मेळटा तुमकां हांव गेलो भायर बरें बट भायर न्हिदोन आसलोलें सो हांव रावलो चड वगत येयलें घरा आनी मागीर चोय बसोन हांव भायर दाखयता आतां मातशें भायर सरता कितें हाडपा वचूंक जाय कळटा तुमकां कितें ओके सो आतां आमी भायर सरताय गायस ही चोय केक हाडल्या आतां आमकां कातोवपा सगळीं रेडी आहाय तुझे आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुमकां सांबाळून तुजे राबले तुमकां पडतो संतोष आनी शांती तुमकां दिवं संतोष आनी शांती तुमकां दिवं फ्लॅश मारू पडत होता शिरो झाडे बोलो मला हां बोला मामा चलोस फोटो होय घेते ते आय फोटो म्हणा मला फोटो नाही असस आवय गो आवय आती झाटी शमाई अगं शमा होय का आपली हो बांधली असतो तो आवय होय नाही ही चॉकलेट फोटो काढवा ना होय घे दोगांक कधी बारबू चल जालें केक कटिंग जाली ओके केक आवपा टायमार गेली लायट आनी चोय आत्तां यो वचपा उगोत सो टाटा कर रे नानू आतां के बड्डे येवपा 28 न्हू गो 2 वर्सां जाताय तेका चोय आनी चोया कितें जाता दिसता ते सा दाखयता तुमकां आनी आतां वयता तेका पावोवपा आनी तुमकां मागीर मेळटा बाय तुमकां आनी भायर पावसूय जोटा सो विडियो एंडींग घेया म्हळें ओके आसलो मगे दीस गेलो बरो तुमचे ते भाशेन हांवें दाखयशी केक हाडली तेंकां सो ती कटींग बी केली आनी मागीर तेंकां पावोवन बी येयलें सो दीस गेलो मगे बरो ओके आनी विडियो हांव हिंगा एंड कोत्ता हांव समजता तुमकांयचो ब्लॉग लायक जाला आसतना जरी तो तुमकांयचो ब्लॉग लायक जाला लायक कराय आनी मुगे कोणें चॅनल सबस्क्रायब केला बेगीन मुगे चॅनल सबस्क्रायब कराय सो मेळटा तुमकां दुसऱ्या विडियो बाय मोग आसूं बाय बाय लव यू